हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांतले मोडिल्ले रेलिंग आणि बाकीच्या रिपेअर्साच्या कामाची जबाबदारी घेऊन काम सुरू करचें म्हूण हेल्थ मिनिस्टर उलयलो। हॉस्पिटलांतले रेलिंग पडून एके बायलेक मार लागल्या उपरांत मंत्री ते इन्स्पेक्शनाक वचून आयलो। नवे हॉस्पिटल फाटल्या 5 वर्सांत पुराय जावंक जाय आशिल्लें। दिगंबर कामत आनी विजया कडेन उलोवन ते बेगीन मार्गाक लायता म्हूण भलायकी मंत्री उलयलो। रेलिंग पडून बायलेक मार लागल्या उपरांत बोवाळ जालो आणि भलायकी मंत्री परत गलगलाक आयिल्ल्या हॉस्पिसियोचे इन्स्पेक्शन करूंक पावलो। जीएसआयडीसी घेवन रिपेअर मेंटेनन्स करपाचें थारला। डायलिसीस युनिटय थंयच्यान हालयतले। So we have looked in and requested GSIDC to please do whatever required to see that temporarily we can put these things in order till we shift them. Sir, dialysis किती आम्ही शिफ्ट करपाक कलेक्टराक ऑर्डर दिला, he has to vacate that. dialysis That is unsafe. शेरवारा दिगंबर कामतीन हॉस्पिटलात वचून परिस्थिती पळयल्ली। नव्या जिल्लो हॉस्पिटलावेल्यान बीजेपी सरकाराची ताणें बरीच खरडपट्टी काढली। विश्वजितय म्हणटा हॉस्पिटल फाटल्या 5 वर्सांत पुराय जावंक जाय आशिल्ले। दिगंबर कामतीन हॉस्पिटल करून घेतिल्ले। कामत आनी विजयाकडे उलोवन खंय विश्वजित तो प्रोजेक्ट तडीक लायतलो। ते हॉस्पिटलाचे खंय पर्यंत काम पावल्या तुम्ही आशिल्ले न्हू रे पळय, खंय पर्यंत काम पावला तुम्ही म्हयन्यान पळयता म्हटलें। आता घेता न्ही, आता विजय येतूकच घेता न्ही मिटींग। विजय ना मिस्टर कामताक आनी मिस्टर विजय सदन तांकां सगळ्यांक लागता न्ही, ते हॉस्पिटल त्यांनी चालू केले मिस्टर कामताक तेन्ना आनी ते बेगिना बेगीन मार्गार आमी लायतले। पोन्न्यो ॲम्ब्युलन्सी स्क्रॅप करचे परस ताची हर्स व्हॅन करपाचो भलायकी खात्याचो प्लान। सुरवातीक 6 ॲम्ब्युलन्सी हर्स व्हॅन म्हणून कन्वर्ट जातल्यो। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। म्हापशेच्या इंटरस्टेट बस स्टँडाचें रेबें जाला। ट्युरिस्ट आनी प्रवाशांचे पयलें पावल पडटा रेब्यात। बसींतल्यान देंवतनाय रेब्यांतल्यान वाट काडीत भायर सरतात। कांय बशी टॅक्सी स्टँडार रावतात, थंय ट्रॅफिक जॅम, बसवाल्यांक तालांव, बाकीचेय त्रास। बस स्टँडाचें काम डिसेंबरांत सुरू जातलें। तो मेरेन ट्रान्सपोर्ट खातें आनी पालिकेन मेळून कितें तरी तात्पुरतो उपाय काडपाचो। गोंय ते मुंबय यो वच करपी इंटरस्टेट बसींक बस स्टँड करूंक म्हूण ही सुवात दवरिल्ली। थंय गिमात माती घालून तात्पुरती वेवस्था केल्ली। मात पावसांत ती सुवात पळयल्यार ताका कोण बस स्टँड म्हणपाचो ना आनी ते सुवातीचेर नजर घालूंकय कोण सरकारी आवय बापूय ना। म्हापशाक कमळ फुलत सावन सगळ्याक चिखलच चिखल। फैसिलिटी कुछ भी नहीं है इसमें, पूरा बस का भी फैसिलिटी नहीं है, किसी का भी नहीं है, सेफ्टी भी नहीं है। वहाँ बोलते हैं यहाँ जाने को बोलते हैं, उधर जाने को बोलते हैं, इधर जाने को बोलते हैं। बस ऑपरेटर आपल्या तोंडान दशा सांगतात। टीव्ही आणि पेपरांनी दिसपट्ट्यो स्वच्छ भारत आणि दरवाजा बंद ॲडव्हर्टायझी। मात म्हापशा ह्या इंटरस्टेट बस स्टँडार वेळ प्रसंगाक बायलांक टॉयलेट ना। फक्त बीच आणि हॉटेलां बी बरें केले म्हणून काय जायना, फक्त ह्या एरियेचेर सुद्दां गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाचो। आनी दुसरें मेन म्हटल्यार हे जे आतां भायर गेलो ते पोलीस डायरेक्ट धांवन येता, ड्रायव्हरांची लायसन्स काडून घेता। मेन इम्पॉर्टंट तें कित्याक भायर रावपाक गाडी काय मातशें बरोबर दिसना। एक्चुअली ट्रॅफिका खातीर खूब प्रॉब्लम जाता हांगासर, कित्याक कंजेस्टेड एरिया आनी रोडय नॅरो हांगासर जास्त। भितर सरपाक आनी मेन म्हळ्यार बॅगाक लगेज घेवन पॅसेंजर भितर सरपाक बघिना ग्रावंडाचेर। ते बरें वायट कितें उतरां दिता म्हळ्यार आमकां मोडे आयकूंक जाय। आनी हांगासर रस्त्यार दवरूंक गेल्यार 1-2 मिनटां खंयचे ट्रॅफिक पोलीस गाडी बी उबे दवरपाक दिना। आतां हांगासर सुद्दां गेलो जाल्यार लायसन्स घेवन काडून येता। हे व्हेरी डिफिकल्ट आतां रेनी सिजना खातीर। हे मेन इम्पॉर्टंट रिक्वेस्ट आहा की लेडीजां खातीर टॉयलेट हांगासर मेन रिक्वेस्ट आहा ती टॉयलेट हांगा थंय न्हय, इवन पंचायत आनी म्हापसा उदना। कारण एक टॉयलेट जशें बिचाचेर जितके फॅसिलिटी दिता तितके हांगासर सुद्दां फॅसिलिटी दिवपाची। चिखलाक लागून टॅक्सी स्टँडा कडेन बसी उब्यो करतात म्हूण बसवाल्यांक तालाव। हिंगासर सगळो चिखल आनी आमकां हे पुलीस बा आमकां गाडयो भितर घालूंक लायतात आनी पॅसेंजर आमकां मागीर भितर हे चिखलान येवंक सोदिना। आनी आमी तर गाडी फाटीं दवरीत जाल्यार आमकां फायन आहा आनी ते रोखडे धांवन येतात आनी आमकां फायन मारतात आनी आमी डेली नाल्यार लायसन्स व्हरतात आनी आमकां फायन भरचें पडटा। आनी हे कोण आमचें पळयना आनी आमकां कोण बरो जागोय दिना ना म्हणून हेजेर कितें माती बा घालून बरें लेवलिंग करून वो कितें दामोर बा घालून तर काय आमकां अजुनूय दिवना दिनात। आनी थिंगासोरय रावंक दिनात ऑफिसाची। गाडयो आमुडटात, केन्ना एल्डरली पासून कोणें आसता, केन्ना कोण आनीक कितें हँडिकॅप आसता, पूण ते चिंतिनात ते हेतूंतल्यान वचोंक जाय आनी आमकां त्रास पडटा। डेडलायनी दिवन दिवन पालिकेचो कारबारूच सध्या डेड जाला। डिसेंबरांत ह्या बस स्टँडाचें काम सुरू जातलें। तो मेरेन तात्पुरतो उपाय करता म्हूण नगरसेवक नगराध्यक्ष विचारल्यार उलोवन दाखयतात। म्हाका मान्य आहा की लोकांक आनी म्हापशेकारांक खूब त्रास जाता, पण आमी हेजेर टेम्पररी सोल्युशन काडूं शकता। परमनंट आमचे कडेन जावचें ना, कित्याक तें काम हातीन ऑलरेडी घेतलेलें आसा। आमचो रिवायज प्लॅनूय
ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो CM कडेन डिस्कशन जावपाचो आसा. हांव वाहतूक खात्या कडेन एक मागणी करता की तेंच्यांनी जे सध्या आता टॅक्सी स्टँडा कडेन लोकांक प्रवाशांक घेतात तेन्ना थंय जो ट्रॅफिक जॅम जाता त्या खातीर तेंच्यांनी ज्यो मुंबय वचणाऱ्यो बसी आसा त्यो नवीन कदंबा बस स्थानकाचेर हाडून पार्क करपाच्यो आनी 5-5 बसी तेंच्यांनी ह्या टॅक्सी स्टँडा कडेन सोडपाच्यो. टॅक्सी स्टँडाचेर पॅसेंजर बसले की तेंच्यांनी त्यो बसी सोडपाच्यो, त्या नंतर फुडल्यो 5 बसी येवपाच्यो. अशा पद्दतीचो एक्सरसायज तेंच्यांनी ह्या पावसान केल्यार खूब प्रवाशांक सुद्दां बरें पडटलें. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. घेऊया एक ब्रेक.